Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही जेजूच्या आमोलिक रक्ताविषयांचे आयकून आसां. हे जाळाच आम्ही 3 शिकून आयकल्ले आसात. मुख्य जावन आमी जेनेरल जावन जेजूच्या आमोलिक रक्ताची पदवी कितें म्हणल्या विशयांत आमी 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 हाचेर आमी प्रारंभ केले आनी त्या उपरांत आतां आमी ते कितें म्हणटात पयलें उतर ते redeemed by the blood of Jesus. ते जेजूच्या आमोलिक रक्तान आमची सोडवण जाली. आनी हांवें सांगिल्लें आसा ते रिडेम्पशन म्हळ्यार सोडवण म्हणल्या शब्दांत उतरांत सबार आशिर्वादां आटापून आसात. सबार आशिर्वादां आटापून आसात म्हणून हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. तर आज आमी त्या आशिर्वादां पैकी रेकन्सिलिएशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस जेजूच्या आमोलिक रक्ताद्वारे आमचे राजी संधान देवा सांगता आमी राजी जावचे ते विशयांत आज आमी जाणा जावया. त्या देखून आमी देवाचे उतार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3रो अध्याय 24 आणि 25 वचन तिके ऐका. Romans chapter 3 verse 24 and 25. तरी पण देवाच्या कृपेच्या उधार देण्यावरवी येशू ख्रिस्ता मार्फत मेळटा ते सोडवणे उद्देशी देवाचे नीतिवंतपण मनशाक लाभता ताच्या रक्ताच्या वरवणे मार्फत. पळया रक्ताचे वरवणे रगत आमी रक्ताचेर नियाळटा सुद्दां रगत वारयल्लें आसा. त्या रक्ताच्या वरवणे मार्फत ह्या जेजूच्या आमोलिक रक्ताचेर आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतल्यांच्या पातकांचे फारीकपणाची वेदिकरण देवान ताका सभे मुखार उबो केला. पुरो इतलो पुरो. पळया हांगा आमकां देवान जेजूक आमच्या राजी संधानाचे आमकां देवाचो राजी संधान करच्याक कोणाक जेजून वरयल्ल्या त्या रक्ताचेर कोण भावार्थ दवरतात कोण जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां देवाचो राजी संधान केलां हे आमकां आयकूंक मेळटा. आतां सोडवण हांवें सांगलें रिडेम्पशनान सबार आशिर्वादां आसात. हांवें तुमकां ते आशिर्वाद हांवें सांगलें खंयची म्हणून. पळया फर्स्ट रेकन्सिलिएशन क्लेन्स्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस जेजूच्या आमोलिक रक्तान आमकां नितळ करचें. जस्टिफाईड बाय द ब्लड ऑफ जीसस आमकां निर्दोशी करचें आमकां नीतिवंत म्हूण थारावचें जेजूच्या आमोलिक रक्तान. आमकां सायंटिफिकेशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस आमकां पवित्र करचें. आमकां सबार आसात मस्त आशिर्वाद आसात. म्हणून आमी देवाच्या कम्युनियनांत बाय द ब्लड ऑफ जीसस वी कम इनटू युनियन विथ गॉड फेलोशिप विथ गॉड देवाच्या एकवटान येवचें. जेजूच्या आमोलिक रक्ता मार्फत आमी सैतानाचेर रक्त पातकाचेर रक्तमांसाच्या वंदवण्यांचेर संवसाराचेर जैते वंदवचे अशें आसात सबार. तातूंत पयले आशिर्वाद जावन आसा आज आमी आयकोवचें रेकन्सिलिएशन बाय द ब्लड ऑफ जीसस. जेजूच्या आमोलिक रक्तान आमकां राजी संधान केलां. ह्या विशयांत आमी आयकुया.
ह्या विशयांत आयकताना आमकां पयल्या सुवातेर आमी जाणा जायचे कित्याक हें प्रथम जावन आसा. बाकी सगळे आशिर्वादाचे प्रथम जावन पयलें जावन फर्स्ट इन दी ऑर्डर रेकन्सिलेशन कित्याक पयलें जावन आसा. पळया मोगाच्यानो हें रेकन्सिलेशन आमकां देवा संग राजसंधान करीत जाल्यार पयलें हेर सर आशिर्वाद आमकां पयलें हें राजसंधान रेकन्सिलेशन गरजेचें जाता, प्रथम जाता. आतां पळया जर तर कोणी आमी आमचे पैकी येदाराचो देवा संग रेकन्सिल जाले हांव जेजूच्या अमोलीक रक्ता मार्फत आमी म्हणटा जाल्यार आमी बाकी आशिर्वादांनी जोडून घेवच्याक आमी गुंडायेन आत्मीक थरान हें रिडेम्पशन सोडवण म्हणल्यार उतरान शब्दान सोडवणेन आमकां कितें बरें जोडून दिता म्हणलें आमी जाणा जायचे तें ज्ञान आमकां जायचें. तशेंच रेकन्सिलेशन म्हणलें आमी जाणा जायचे जाल्यार आमकां पातकाचें वळोवची आसचें ज्ञान नॉलेज ऑफ सीन. नॉलेज ऑफ सीन आमकां कित्याक गरजेचें म्हळ्यार आमकां रेकन्सिलेशन कित्याक गरजेचें म्हणलें आमी जाणा जावंक शकता. नॉलेज ऑफ रेकन्सिलेशन जायतें जाल्यार आमकां राजसंधान कितें म्हणलें आमी जाणा जायतें जाल्यार आमकां पाताक कितें म्हणलें आमी जाणा जायतें. तेदा मात्र आमी हें कित्याक राजसंधान कितें म्हणलें आमी जाणा जावंक शकता मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्यानो आतां हे राजसंधाना विशयांत आमी जाणा जायचे जाल्यार रेकन्सिलेशना विशयांत आमी 4 संगती सवालां ह्या संगती विशयी आमी जाणा जावंक आसा. आमी हेंकां सारकें समजाचें जाल्यार 4 संगती आमी नियाळूंक आसा. ह्यो 4 संगती कितें जावन आसात. पयल्या सुवातेर sin has made reconciliation necessary. पाताक जावन आसा आमकां हें राजसंधान मेळोवंक कारण राजसंधानाक कारण पाताक जावन आसा पयलें. दुसरें गॉड्स होलिनेस हॅज प्री-ऑर्डेन्ड. देवाचें पवित्रपणान हें पयलेंच निर्धार केल्लें आसा. देवान हें आमकां निर्धारीत जावन फावो केल्लें आसा देवाच्या पवित्रपणान. तिसरें जावन जेजूच्या आमोलीक रक्तान आमकां हें जोडून दिल्लें आसा. हें राजसंधान पळय आमी जेजूच्या रक्ताचेर नियाळ करनासू, जेजूच्या आमोलीक रक्ताच्या पदवेचेर नियाळ नासू, पावर ऑफ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस. तशें आसतना हें जेजूच्या रक्तान आमकां हें राजसंधान केल्लें आसा. चवथें जावन ह्या राजसंधाना मार्फत म्हज्या पातकांचें भक्षणें फजलां. पार्डन ऑफ माय sin because of reconciliation. ह्या राजसंधाना वरवीं म्हजें पाताक भक्षारलें जालां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्यान आमी पयलेचें कितें sin has made reconciliation necessary. पातकान आमकां हें राजसंधान गरज पडाशें केलां. तर कितें हें तिका जाणा जावया. पळया मोगाच्यानो पाताक आमी म्हणटाना पाताक मनशाचेर प्रभाव. पातकाचे परिणाम कोणाचेर आसा? मनशाचेर आसा, आमचेर आसा, म्हजेर आनी तुमचेर. आमी म्हणटा सामान्य जावन आमी कितें म्हणटा पातकाचे परिणाम मनशाचेर. पूण पातकाचे परिणाम 2 तरांचे मोगाच्यानो, 2 तरांचे. एक पातकाचे परिणाम या प्रभाव देवाचेर आसा. दुसरें मनशाचेर आसा. हे कितें?
पाताक देवाचेर प्रभावित करूंक शकता? आमी सवाल करूंक पुरो. होय, देवाचेर प्रभाव करता की ना म्हणलें आमी जाणा जावया. पळया मोगाचेनो, पाताक देवाचेरय प्रभाव करता. कशें? देव जावन आसा, देवा थंय बदलावण ना. God is the same yesterday, today and forever म्हणतो आमी. देव काल आज सदांच रावता तोच जावन आसा, ताचे थंय इल्लें बदलावण ना. तर देवाचेर कशें परिणाम जाले, प्रभाव घालता म्हणलें आमी जाणा जायचे जाल्यार पळया हे देवाचे आनी मनशांचो संबंध. देव आनी मनशा मदें कितें संबंध आसलो ताचेर हे पाताक प्रभाव घालता. प्रभाव घालता. देव मनशा सांगता आमी ते कशे सुरवेर अशे सुरवेर. आदाम बापाक येवेक रचलें आनी आमकां कळून येता देव त्या बागेंत सांजेच्या वेळार येतालो. बहुशा देव आदाम बापाच्या आनी येवेच्या इश्टागातींत आसलो, सदांच येतालो. देखूनच पळया देवाचो पाताक आदारलेल्या तक्षण आदाम बाप तुवें येवचें कळून हांव दितलो म्हणटा. अरे तितलो निकट संबंध आसलो, तितलो लागशिल्लो संबंध आसलो, तितल्या मोगांत इश्टागातींत सहवासांत आदाम बाप आनी येव आसलीं. ज्या घडये पाताक तितलो मोगाचो संबंध. वो मोग देवाचो म्हजे आनी देवा मदें वो संबंध कितें आसा? वो संबंध मोग कितें आसा? वो बदलना. देवाचो मोग बदलना. देव बदलूंक शकना. पूण मनशान पाताक आदारलेल्या वरवीं देवाचो संबंध कितें आसा तांतू बदलावय. तांतू बदलावय. देव मनशाच्या एक सहवासांत ह्या इश्टागातींत आसलो देव त्याच मनशाक भुमी वैकुंठांतल्यान भायर घालें. भुमी वैकुंठांतल्यान भायर घालें. पळया पाताक कितें पुरा करूंक शकता. पातकाचे ते देवाचेर घाल्लो प्रभाव वो भिरांकूळ म्हणवें. भिरांकूळ आनी गंभीर. इट इज serious and terrible. Terrible and serious. होय, देवाचो आनी आमचो संबंध कितें जालो? देव मोगाळ. देव मोगाळ. आमी मोगाळ देव म्हणटा. दयाळ, काकुळतीचो सागर. देव नितीवंत म्हणलें आमी विसरता मोगाच्यानो. देव नितीवंत म्हणलें आमी विसरता. देवाचे नियम बदलाना. देवान सुरवेर चल बापाक सांगलें, ज्या दिसा ह्या रुखाचें फळ तूं खातलोय त्या दीस तूं मरतलोय. ते नियम ते बदलना. पातकाची मजुरी जावन आसा मरण. आनी मरणाक पूरक जावन आमच्या जिवितांत कश्ट, नश्ट, पिडा, शिडा, कांटे खुंटे नाल्यो खूब जातात. आमकां मरण येवंक शकता. हे नियम बदलना. हे नियम बदलना. ह्या देखूनच ह्या नियमा वरवीं केदळा मनीस आदाम बाप पडलो, ताच्या पडण्या वरवीं कितें जालें? देवाचे नियम एक्टिवेट जाले. देवान सांगलें, ज्या दिसा तूं फळ खाते त्या दिसा मरतलोय. पळया, मरण पातकाची मजुरी मरण म्हणटा आमी. पातकाक मनशाचेर अधिकार आयलो. मनीस पातकाचो गुलाम जालो. जेजून सांगलां, जो कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम. पळया, मनशाक पातकाक मनशाचेर अधिकार आयलो. ह्या देखून मोगाचेनो हे देवाचे आनी आमचो संबंधांत बदलाव. देवाचो आनी आमच्या मदलो संबंधांत बदलाव आयलो. देवान पातकाक शिक्षा लायलेच. पातकाक
शिक्षा लायजेच. देवाचो क्रोध आम्ही जागयलो. म्हज्या पातकावर मी देवाचो क्रोध हांवें जागयलो. देव मोगाळ, ताचो मोग बदलना. पूण हांवें म्हज्या पातकावर मी कितें केलें? देवाचो क्रोध हांवें जागयलो. आनी त्या क्रोधाक लागून म्हज्या पातकां खातीर कितें जाता? म्हाका शिराप फावो जाता. देवाचे शिरप नियमशास्त्रा प्रकार शिराप फावो जाता. नियमशास्त्रा प्रकार म्हाका शिक्षा फावो जाता. देवाच्या मोगांत एकवटान जिवच्या बदलाक देवाच्या क्रोधांत हांव देवांतल्यान पयस सरता आनी शिक्षेक पात्र जाता. पळया, देव आजुनी देव आशेता. कितें आशेता? आमी मनशांनी, देवाचो मोग कितलो वर्तो, आमी मनशांनी देवाच्या मोगान जियेचे, देवाच्या इश्टागतीन जियेचे म्हणून देव आशेता. पण पातकान केल्ले परिणाम पळया. पातकान केल्ले परिणाम देव आमी देवाच्या मोगांत जियेचे, इश्टागतीन जियेचे म्हणून देवाची खुशी जावं नाल्यार म्हजे पाताक देवाक हांवें लागीं सरूंक साध्य जायना. म्हज्या पातका वरवीं हांव देवाच्या हाजरपणांत जियोंक शकना. देवाच्या हाजरपणांत म्हाका जियोंक फावो जायना. देवाक हांव लागीं सरूंक साध्य ना. कित्याक देवाक हांव विरोध केला. देवाक अविधेय जाला. पळया मोगाचे न्हू, देव आमकां आपल्या मोगांत इश्टागतींत जियेचे म्हण आशेता वय. पूण आमी पाताक केल्यार कितें जाता? पळया, जो हांव त्या पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 8वें वचन कितें म्हणटा पळया. जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो. पळया मोगाचे न्हू, जो कोण पाताक करता तो देवचाराचो. देवचार सुरवेतां देवाचो विरोधी. कित्याक? देवचार सुरवेतां पातकी देवचाराची कामां पुरो. देवचार सुरवेतां पातकी. पळया, देवचार देवाचो दुस्मान. आतां हांव पाताक जातना हांव देवचाराचो जाता. देवचाराचो जाता देवाच्या उतरा प्रकार. ते जाल्यार हांव देवचाराच्या पक्षाचो जालो. म्हळ्यार देवचारा सांगता हांव ही देवाचो विरोधी जालो. हांव देवाचो दुस्मान जालो. आतां हांव देवाक म्हजो दुस्मान कणकाण घेता जाल्यार एक शुल्लक फूंक. मनीस कितें जावन आसा मोगाचें न्हू? मनीस आफ्टर ऑल मॅन इज अ पफ ऑफ ब्रेथ म्हणटा. Psalm 39 verse 5. Psalm 39 verse 5. थोडीच स्वेता लांबायची हांव तुवें म्हाका दिलाय. तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच नाही. वय हर एक मनीस फकत एक श्वास. मॅन इज अ पफ ऑफ ब्रेथ. म्हळ्यार रावन गेले मनशाचे. आमी देव एक फूंक. प्रेज द लॉर्ड. असली आमी सर्गा संसाराचो रचणार, सर्गा संसाराचो धनी. आमी ताका देव धनी म्हणटा आसतना आमी ताचे विरुद्ध ल्हानांतल्या ल्हान पाताक आदारतली. हेज्या वर्त्या देवा विरुद्ध आमी आदारता म्हणलें समजून आमकां ना. आमी सृश्टीचो रचणार देव, धनी पवित्र देव, ह्या देवा विरुद्ध आमी वेतो. पाताक कितें जावन आसा? पाताक जावन आसा देवाक विरोध वेचे. पाताक जावन आसा देवाचो अधिकार, अथॉरिटी ऑफ गॉड आमी डिफाय करचें.
कंटेम्प्ट, शोईंग कंटेम्प्ट टू दी अथॉरिटी ऑफ गॉड. देवाच्या अधिकाराक आमी तिरस्कार करचे. अशें आसतना मोगाचें न्हू पाताक जावन आसा आमकां रिणकार करता. गिल्ट, sin brings guilt. आनी गिल्ट जावन आसा आमी देवा विरुद्ध दोशी जाता. दोशी म्हळ्यार आमी जेटर्स जाता, आमी देवाचे ऋणकार जाता. एका रीण म्हणटाना कोणाचे आमी ऋणकार जावन आसा ताका अधिकार आसा आमकां फाटी दी म्हणून विचारूंक. तशेंच आमकां म्हजें पाताक म्हाका दोशी करता, म्हाका कळंकीत करता. म्हजें तें खत, पातकाचें खत, काळें खत म्हजें तें आसा करता. अशें आसतना मोगाचें न्हू हें खत म्हजें तावन वेचें कशें? हो मोगाचें न्हू आमी सभार विचारूंक पुरो. सांग पावल आमकां सांगता रोमाकारांत बरयल्ल्या 7व्या अध्यायांत 20 वचनांत अशें म्हणटा, म्हजे भितरूच पाताक वस्ती करता. म्हजे भितर पाताक वस्ती करता तर ह्या म्हज्या भितर आसच्या पातकाक हांव म्हाका सुटका दितलो कोण? वाच बाय तिके. देखून म्हाका खुशी ना तें म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव नाही. पगार म्हजे थंय वस्ती म्हजे भितर वस्ती करता. तें पाताकच करता. पूण हांगा शिकवणदार म्हणटा आमी ह्या म्हजे भितर आसच्या पातकाक म्हाका सुटका दितलो कोण मनीसाचें चड इम्पॉर्टंट न्हय. ताच्याचें चड इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार म्हजें पाताक, म्हज्या पातकाचें कळंक, म्हजो दोश, गिल्ट देवा मुखार हीप जालां. इतलें वयर एका पर्वता भाशेन, गुड्या दोंगरा भाशेन देवा मुखार आसा तें म्हजें पाताक. आनी त्या पातकाक हांव, त्या गिल्टाक हांव त्या देवा मुखार तें पाताक सदांच देवाचो क्रोध जागयता. हाचेर जावन कोण म्हाका बचाव करतलो? हे जाय आमचे सवाल. मोगाचें न्हू होय ह्या पातकाच्या कळंकात हांव न्हू, रिणांत हांव न्हू फारीक करूंक खंयच्यान साध्य आसा? हे आमचे कळंक आमचे तावन वसिले जाल्यार, हे पातक्याक आमकां सुटका जायले जाल्यार म्हाका देवान आपणा सगळे राजी सन्मान काडलेले. रेकन्सिलिएशन इज द ओनली वे. देवान केदळ आमकां आपणा सगळे राजी सन्मान करून घेता ते दाळा आमी निर्दोशी जाता. दोशी आसले निर्दोशी जाता. पळय मोगाचें न्हू रेकन्सिलिएशन म्हणल्याचो अर्थ टू कवर म्हळ्यार लिपोवचें, धांपून व्हरचें. हें अक्रिस्तांवांक सयत थोड्या मापान बत आसलें. पूण देवान इस्रायलाक हे रेकन्सिलिएशन उगडापें केलें. कितें तें उगडापें केलें म्हळ्यार होय ह्या राजी संधाना मार्फत मनशाचें सगळें पाताक कवर जाता, लिपयल्लें जाता, नापयच जाता. पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना जाता. पातकाक आमचेर कसलोच अधिकार ना जाता. आमी पापाचो पातकांतल्यान मुक्त जाता. आनी पयलें कशें देवाचो आमचो संबंध जाल्लो, जे पातका वरवीं तो संबंध बदललो, तो संबंध परतान रेस्टोर जाता. आमी पयलेच्या परिस्थितीक पावता. हांव आनी हांव देवाक लागीं सरूंक शकता. हांव देवाच्या मोगांत परत्यान जिवंक शकता. हांव देवाच्या इश्टागातीन जिवंक शकता. आनी हें काम जावन आसा आमकां राजी सन्मान करच्या मार्फत आमी देवाच्या एकवटान देवाक लागीं सरता. देवाच्या इश्टागातींत आमी येता. आमी पयलेचो तो संबंध देव आमचे तें आसा करता. तर मोगाचें न्हू आमी हे जेजूच्या रक्तान आमकां हें राजी संधान केल्लें आसा. त्या देखून जेजूच्या रक्ताक आमी मान करया, गौरव दिवया. पातका वरवीं आमी देवाच्या मानाक गौरवाक विरुद्ध वता. देवाची अथॉरिटी आमी
त्या अथॉरिटीक कंटेम्प्ट दाखयतो, तिरस्कार करता. दूख दर्या नुकसान मागया जेजूच्या रक्तान आमचो संबंध परत्यान पयलींचो आमकां राजीक कर. आमी देवाचे एकवटान मोगान दिसता गतीन जिवंक फोलोवनी म्हणून मागया. सर्गींच्या बापा, जेजूक तुवें आमच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी जावन सगळे माझार फावो केले. ताणें वरयल्ल्या रक्ता वरवीं आमकां तुजे सुणे राजी सन्मान केलें बापा. तुज्या इश्टागतीन आमकां परत्यान हाडलें. आमच्या पाताक तुवें नापैंच केलें. आमचे पाताक तुज्या दोळ्या मुखार लिपयलें आनी आमकां परत्यान जेजू खातीर, जेजून वरयल्ल्या त्या रक्ता खातीर, तुज्या सहवासान, तुज्या एकवटान जिवंक फोव केल्ल्या खातीर तुका आर्गां मोगलाप दिता आसतना बापा, त्या रक्ताच्या झरीपणां सदांच आमी आसूं. ह्या फुड्या पाताक आदार नासतना तुवें जें जिवीत आमकां फावो केलें जेजूच्या रक्ता मार्फत, तें जिवंक तोच पवित्र आत्मा आमकां चलून व्हरूनी म्हणून खालतेपणे मागतो बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.